मिरामार बेकायदेशीर तरेन चलपी बोटींचेर कारवाय करून त्यो बंद करपाचे उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी कांय दिसां फाटीं दिल्लें. मात ह्या बोटींचेर कारवाय तर सोडूनच दियात, पूण ह्यो बोटी आजून बंद करूंक नात. तुम्ही सध्या दृश्य पळयतात ती मिरामारची. मंत्र्यांच्या ह्या विधाना उपरांत लेगीत हांगासर बेकायदेशीर बोटिंग चालूच आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या बोटींतल्यान भोंवपा खातीर पर्यटकांची गर्दी लेगीत पडिल्ली दिश्टी पडटा. कांय दिसां फाटीं मिरामार बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या बोटिंगाचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी रोहन खंवटे हांणी दिल्ली. पुलिशेन रेड घाल्या उपरांत हो बेकायदेशीरपणा उक्ताडार आयिल्लो. मात बोट मालकांच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या बोटींग खातीर बंदर कप्तानान परवानो दिल्लो. पूण दर्यांत वा न्हंयदेगेर पर्यटना खातीरच्या बोटींग परवानो बंदर कप्तान दिवपाक शकना अशी माहिती मंत्र्यान दिल्ली. तशेंच ह्या बेकायदेशीर बोटींचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचो पुराय अधिकार मंत्र्यान पुलिशे कडेन सोपयल्लो. ह्या गजालीक आतां 4 दीस जायत आयले, मात ह्यो बोटी अजूनय बेकायदेशीर रितीन मिरामार चलत आसा. तांचेर अजूनय कित्याक कारवाय जायना काय कोणाच्या तरी आशिर्वादान ही बेकायदेशीरपणां चालू आसात असो प्रश्न उप्रासता. पण काल जी रेड झाल्या इज एरिया विच लॉट ऑफ कंप्लेन्स हॅव कम इन पेंजीम नेक्स्ट टू द हॉटेल मॅरियट. थंय जे बोटिंग चालू आसा इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा आनी ताज्या खातीर थंय एक्शन जावपाची गरज आशिल्ली ती काल केल्या. एक म्हणल्यार आमचे गोंयकारूच भाव जेन्ना बोटिंग करता तांच्या पोटा खातीर आमी कांय त्रास करूंक सोदना, पूण तांकां परत परत सांगतकर वेन वी हॅव पास्ड अ मेसेज टू देम टू एन्श्युअर दॅट दे आर ऑन द रायट ट्रॅक एंड दे हॅव नॉट रिवर्टेड. काल तें एक्शन जालां. एक्शन जातकर तुमीच तें पळयलां. There were no safety standards looked at it. Active tourist jacket घालून नाशिल्ले. पयर गुजरात एपिसोड जाला आनी थंय अशेंच समज फाल्यां हांगा बोटिंग कितेंय समज जालें जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल. द नेक्स्ट थिंग वील कम ऑन द ऑपरेटर देर हू द बोटाचो कितें इश्यू जालो जाल्यार सेकंड इज केप्ट आमचो टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस पर्टिक्युलर पार्ट. वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट एक्शन हॅज बीन टेकन. तांकां हियरींग ऑलरेडी घेवपाक लायिल्लें आसा. एक्शन घेवन तांकां हियरींग घेता आसतना तांकां फायनी लायिल्ली आसा. एंड वी हॅव आस्क्ड देम टू एन्श्युअर दॅट दे आर सीझन सुरू जाल्ल्याक एज अ इंटरीम मेजर टील द टायम द हियरिंग्स आर कंप्लिटेड वी हॅव अलाउड देम टू कॅरी आउट द एक्टिविटीज एन्श्युअरिंग दॅट द सेफ्टी नॉर्म्स आर टेकन केअर ऑफ. सेकंडली तांचे कडेन थंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन टू मार्क एनी एरिया फॉर दीस पर्पज वीच दे आर डुईंग. It is a job of tourism department to demarcate areas for tourism activities. आमी ज्या एरियेन तांचे एक म्हणणें आसा की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां बरोवन दिला खंय की दे कॅन ऑपरेट ऑन द रिवर लायन म्हणून. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन टू टेल देम टू ऑपरेट फॉर टुरिजम एक्टिविटीज ऑन द रिवर लायन or the sea line. Any tourism activities have notified areas which are used for tourism purpose, like Santa Monica Jetty, like Bittona Jetty. जो एरियाज नोटिफाईड आसा थंय टुरिजम एक्टिविटीज जावंक शकता. पयर आमी ऑर्डर जी काडल्या पळय खूब जाणांचो प्रश्न आसा ही ऑर्डर पयलीं काडिल्ली तेन्ना जस्ट अ ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्ट. म्हजे फ्रेंड्स हू हॅव ऑल्सो बीन जर्नलिस्ट हू हॅव बीन टॉकिंग ऑन दीस तांकां आय वूड लायक टू टेल की ही प्रोमोलगेट जाल्या ऑर्डर तातूंत आमी व्हेरी क्लियरली वी हॅव गॉट अ सेक्शन 188 एप्लिकेबल वेर वी हॅव गिवन पॉवर टू द पुलीस टू इवन इम्प्रिझन देम इन केस दे डोंट पे द फायन्स. कितें जाता पयलीं प्रोविजन कितें आशिल्लें हाडून फायन भरप हेंच पुलिसेचें काम. पुलिसांनी एक्शन घेना आशिल्लें. सेक्शन 34 लायताले बसयताले आनी धाडटाले तातूंत कांयच जायना आशिल्लें आनी भंयूच नाशिल्लो. एकदां तो गायड येवन सांगतालो आपल्या बॉल्सान 5 रुपया ना म्हणून आपूण कितें करूं काय म्हणून ताका सोडटाले. सो हें चालू उरतालें. आतां कितें केलां फायन भरून सांगलें. ती फायन कशी दवरल्या 5,000 ते 50,000 रुपया. समज फाल्यां तो फायन भरना ही कॅन बी इम्प्रिझन्ड अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड.